विरोधकांच्या प्रश्नांक जाप दिवप महत्वाची ना। आमी सदांच सकारात्मक विचारांनी मुखार वतली। धेपो घराण्यांचो गोंयांतल्या प्रत्येक कुटुंबाकडेन संपर्क आसा। ताचो फायदो पल्लवी धेपो हांकां दक्षिण गोंयची लोकसभा वेंचणूक जिखपाक निश्चित मजत जातली असो विश्वास उद्देगपती श्रीनिवास धेपो हांणी ह्या वेळार उक्तायलो। पल्लवी धेपेंचेर विरोधकां कडल्यान जावपी टिकेक पयलेच खेप तिचो घरकान आनी गोंयचो नामनेचो उद्देगपती श्रीनिवास धेपेन जाप दिल्या। फकत राजकारणातूच न्ही जाल्यार हेर क्षेत्रांनी जेन्ना आमचेर टिका जाता तांकां आमी जापेनूच प्रतिसाद दितात अशें ना। आमी आमचें बरें काम करतात आनी आमकां तीच शिकवण आसा अशें श्रीनिवास धेपे हांणी सांगलें। लोकां बरोबर संवाद करपाक पयलो मुद्दो आशिल्लो तिजो, पूण काही एक जवळ जवळ 25 दीस कार्यकर्त्यांक मेळपाक गेले। कित्याक कारण ती भाजप पार्टी नवी आशिल्ली, जरी समाज सेवा आमी करता पूण लोकां कडेन संपर्क दवरून आनी तें तिणें केलें। मागीर रावंड 2 लोकां बरोबर गेली, लोकांचे विशय समजपाक प्रयत्न केलो, कितें लोकांची अपेक्षा आसा हें आसा। आनी आतां तिसरो रावंड आसा तो मिटींग रावंड आसतलो, तो आतां फुडल्या आठवड्यांतल्यान सुरू जातलो। पूण अत्यंत लोकांनी खूब म्हणजे प्रेम दिल्लें आसा, सहकार्य दिल्लें आसा आनी तिका बरें प्रोत्साहन मेळटा। मडगांवची धूव ती तशी मडगांव कॉलेज केलां, स्कूल केलां, जवळ जवळ 20-25 वर्सां तिणें मडगांवच हें केलां। म्हणजे कांय आनी आमचो गोंयांका आमच्या परिवाराचो गोंयच्या सगळ्या लोकां कडेन संपर्क आसा। म्हणजे खंयच्याय गांवांत म्हण, खंयच्याय शहरान म्हण, ताका लागून खुबशे आमचे वळखी आसा। तातूंत म्हणजे आनीक फायदो जाता लोकां कडेन वचून, लोकांक म्हणजे लोकांचे विशय जाणून घेवप। आमकां तशें रिस्पॉन्स करपाचें ना, म्हणजे म्हजें किंवा म्हजे मिसेजीचें। आनी ह्याच राजकारणानूच न्हय, खंय केन्ना एलिगेशन जाल्यार आमी आमचे पॉझिटीव थॉट्स आसतात आनी आमी आमचें काम करपाक सतर्क आसतात। प्रत्येकाक रायट आसा म्हणपाचें, क्रिटिसायज करपाचें, पूण ते आपणे रिस्पॉन्स दिवपाक अशें ना। आमी वी आर अकाउंटेबल टू पीपल ऑफ सावथ गोवा। म्हणजे लोकांनी जेन्ना आमकां सांगता, लोक आमकां सांगता ते एका मनशान म्हणलें किंवा 2 मनशान म्हणलें तातूंत आमी तशें म्हणजे आमकां तशें बादना, पूण आमी रिस्पेक्ट करता। प्रत्येकाक आपले व्ह्यूज दिवपाचे अधिकार आसा, पूण ताका लागून रिस्पॉन्स करूंक जाय अशें कांय ना। तो त्या मनशाचो अधिकार आसता आनी त्या मनशाच्या अधिकारान आमी जरी मानता की आमकां आवय बापायन कितें शिकयलां, केन्ना कोणाक केन्नाचें वायट उलोवंक जायना लोकांचें, इतलें आमी शिकता आनी आमी आमचे पॉझिटीव ती आपल्या पॉझिटीव कॅम्पेनाचेर फोकस करता। जेन्ना एकदां आपलं हें डिसिजन घेतलां, म्हत्वाचें डिसिजन घेतलां, तातूंत जर तर फाल्यां लोकांनी तिका निवडून दिली जाल्यार तिजो पूर्ण प्रयत्न आसतलो लोकां बरोबर संपर्क करपाचो, एक कार्यालय उगडपाचें, थंय आपलो स्टाफ दवरपाचो, लोकांची कंप्लेनी किंवा कन्सर्न्स किंवा विनंती पत्र घेवपाचें, एक बाबा रेग्युलर फोरम कसो जावन तिणें लोकांक मेळपाचें, हें सगळें हांव लोकांक सांगता की बाबा आमी सतर्क आसतले म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।